तेणे आउटडोर म्हणून इनडोर म्हणून फायदो ना काय करता तुम्ही क्या हुआ था हमारे पास थोड़ा सा टैक्सी मीटर का स्टॉक कम था, तो इस वजह से हमने क्या बोलते हैं इनके जो 2 मीटर लगने थे शेड्यूल करके दे दिया था। ये पार्ट हुआ था, फिर एकदम से गर्मा गर्मी ज़्यादा बढ़ गई, तो इस वजह से फिर थोड़ा सा वो उसके लिए हम सॉरी बोलते हैं। तो मीडिया का जो इशू हुआ तो उनके बारे में बताओ अभी। हाँ, तो वही थोड़ा सा एकदम से सब गर्म हो गए, तो हमसे से गलती हो गई, उसके लिए हम सॉरी बोलते हैं। आपका नाम क्या है? राहुल है सर। तुका किने म्हण हांवें तुमकां बायचो उलोवी काय म्हणून हांवें तुमकां म्हणल्यार परमिशन घेवना, हांवें पुलिसांक आपयता म्हटलें आनी हांवें पुलिसांक आपयलें तुमकां कितें मास्क मातशें सकयल काडटा मास्क सकयल काड हांव सॉरी म्हणटा मास्क हांव काडिना बायचो तुवें मिडियाक म्हटला आमी आयकला मिडिया म्हणून ना टॅक्सी ड्रायव्हर सदां येता हांगासर आनी गायो मारता कितें कितें म्हणटा आमी तांकां सदां हँडल करता बरे भशेन की बाबा पळय फिटींग जातलें पण टॅक्सी ड्रायव्हरांक तुम्ही बायचो गो म्हटलं म्हणजे हेजे वयल्यान कळटा तुमकां रिस्पेक्ट दिवपाक कळना मनशांक रिस्पेक्ट कित्याक दिवची ना रे आमी आमच्याच बरे गोंयकार तुमी तुमकां कित्याक रिस्पेक्ट दिवची ना आमी तर बायचो गो कशें येयले ते तोंडान बायचो गो कशें येयले अरे म्हणूकच ना तुमकां हांव फोनार आसलेलें भायर सरला तुमकां हांवें पुलिशेक करताले पुलीस आपयता म्हटलं पुलिशेक करताले कोण इतलेंच म्हणलां पुलीस आपयता म्हटलं पुलिसांक फोन मारला बरं तू काय म्हणा एक वर कित्याक लिपोन रावले कितें म्हणटा एक वर लिपोन कित्याक रावले पुलिस बोवाळ करी बरे बोवाळ करे म्हणजे आनी कितें करपाक जाय आसलें मागीर हांव बी आसलें ना चेडू मनीस म्हाका सांग तुमी बायचो गो म्हटलें आनी पुलिसे कडेन गेला ही फोट गजाल अशी एक दुर्दैवाची गोष्ट जाली की टॅक्सीवाल्या खातीर आमी जे झगडटा आयज गोंयभर ज्यो मिटराच्यो केसीस आसा आयज हांव घरा आशिल्ल्या कारणान हांवें जी मिडियाची बायट म्हाज्या भावान दिली टॅक्सी भावान ती हांवें पळोवन इमिजिएटली टॅक्सीच्या हाज्या कडेन धांव घेतली हांवें स्वता पळयलें थंय पळय जाल्यार ते मिडियाक गाळी मारपाक लागली अक्षरशा तो कोण तेंचो आसलो राहुल म्हणून तोय गाळी मारपाक लागलो असले मनीस जे आयज गोवोरमेंटान हांगा दवरले हाडून कॉन्ट्रॅक्ट दिल्या ह्या असल्या मनशांक धांवडून घालपाचें आयज तुमकां एक बारीक गोश्ट सांगता आयज एक्सपोज जाले आमी जेन्ना थंयसर आमचे भाव येयले मिटर ना म्हणून सांगलें तांकां मिटर नाही आहे बट जेन्ना हो इश्यू जालो तेन्ना थंयसर मिटर घालपाक स्टार्ट जालें सगळ्या गाडयांक मिटर फिक्स केलें हेंच्यांनी हांव विचारपाक सोदता गव्हर्मेंटाकूय आनी ट्रान्सपोर्ट डिपार्टमेंटाकूय हाचेर तुमी एक्शन कितें घेतली जे मिटर आज तेंच्यांनी फिट करपाक ना तेंचे कडेन म्हटलेले ते तेंच्यांनी फिट केले मिटर इमिजिएटली जेन्ना हो प्रॉब्लम जालो तेन्ना हे मिटर जे दवरलेले ते एक्स्ट्रा पयशे घेवन कोणाक दिवपाक बीन दवरलेले अशें बीन कितें आसा काय हेजेरूय खंय तरी म्हाका गव्हर्मेंटान जाप दिवपाची गरज आसा आज जे जालें पळय खरेंच अक्षरशा बरें जालें सगळ्या लोकांक कळ्ळें की गव्हर्मेंटाच्यो मशिनरीज ज्यो आसा ह्यो आमचे टॅक्सी मिटर जे आसा पळय थंय खंय तरी न्हू सारकोच स्कॅम आसा कित्याक तांकां सांगलां की हांगा तुमी मिटर आनी बुकींग घेवं नाका आमी चलना मारता तुमी बुकींग घेवं नाका म्हणजे हे खंय तरी गव्हर्मेंटाचो खेळ चालू जाल्लो आसा हांव एक पॉलिटिकल म्हणना पूण एक बारीकशें नोंद करूंक सोदता जेन्ना हॉनरेबल CM ऑफ दिल्ली केजरीवाल जी येयलो गोंयान आनी तेणी सांगलें की आमी तुमची जी केस आसा ती सुप्रीम कोर्टाक व्हरतले म्हणून त्या खातीर बीन काय हो आमचेर टॅक्सीकारांक त्रास करपाक लागल्या काय कितें तरी हितूरूच तेंच्यांनी हें केलां हांव एक उतरान सगळ्या टॅक्सीवाल्यांक उलो मारता जरी जर असले कितें प्रॉब्लम जाता जाल्यार आयज सगळे जाण एक जावपाची गरज आसा खंयचेच पॉलिटिकल पार्टी हे ते घेवन बसनाकात हे स्कॅमाक एक्सपोज करपाक आमी फुडें सरपाक जाय आनी हो एक्सपोज थोड्याच दिसांनी जातलो देव बरें करूं सो मिटराचो स्टॉक आसा तो ऑलरेडी अवेलेबल आसा तर तेंच्या कडेन म्हाका दिसता आसा म्हणून कित्याक हांव म्हणटा जाणा आसा जेन्ना हो भाव येयलो हेणी 1 म्हयन्याचो आयज टायमींग घेतलो ताचे कडेन की म्हाका आयज मिटराचो खातीर 1 म्हयन्याचो टायमींग आसा म्हणून पूण जेन्ना हो येयलो ताका सांगलें तेणें मिटर ना म्हणून आनी जेन्ना आमी येयले थंयसर स्पॉटार तेन्ना सांगलें की मिटर ऑटोमॅटिकली बसले ते खंयचे येयले मिटर ते म्हाका कितें दिसता म्हाका जरी दिसता आनी आमच्या भावांक दिसता की हे मिटर दवरलेले तेंच्यांनी की बाबा म्हाका बसय आपूण एक्स्ट्रा पयशे दिता 13,000चे 15,000 दिता पूण आपल्याक बसय त्या खातीर दवरलेले काय हितूरूय खंय तरी गव्हर्मेंटान आमच्या ऑनरेबल ट्रान्सपोर्ट डिपार्टमेंटाच्या डायरेक्टान चिंतपाची गरज आसा आनी ताका डायरेक्ट करपाची गरज आसा आज थंयसर बुकींग घेनात त्या जाग्यार बुकींग घेता हे चल्लां कितें तें गव्हर्मेंटान सांगपाक जाय देव बरें करूं
तू येयल्या उपरांत थंड पडलो तो खूब करतालो पयलीं येताच चडलो ते तेन्नाच